बैलपार मोपा उगवे वेगवेगळ्या न्हंयचेर बांद घालून न्हंयचें उदक दुसऱ्या वटेन व्हरपाचें काम चलता। ताचो लोकांक कसो फायदो जातलो हाचें स्पश्टीकरण दिवपाक उदका स्त्रोत खात्याचो अभियंत्यांनी यत्न केलो। 50 MLD उदकाचो प्रकल्प जावपाचो आसा, ताचे भितून 5 MLD उदक जैवविविधताय सांबाळूंक उपयोग पडटले अशें अभियंतो रमेश हरमलकरान सांगलां। पूण थळाव्यांक सरकारांचेर विश्वास उरोना। प्रकल्प तयार जावन पेडणेकरांक उदक मेळटलें काय ना असो दुबाव पेडणेकरांक बेशनयता। Go through this report and find out what I have mentioned. I have clearly mentioned if it is going to affect our environment as well as the लोकांचे ड्रिंकिंग पर्पज वॉटर आनी कितले हेक्टर्स आमचे मोर दॅन 50 हेक्टर्स लोक आसा सांग की ते लोक करता कष्ट करता आमी वेस्टेज करिना ते मदीं आमच्या पंचायतीक खबर आहा काय? हय पंचायतीची थाराव आमी पंचायत ना म्हणटा खबर ना म्हणटा आमकां ते पंप हावस करता ते खबर ना म्हणटा हे एनओसी घेवंक ना म्हणटा ते एनओसीचेर पुरो घेना एनओसी घेना तर तेंच्यांनी कितें तरी आमकां रिप्लाय जायना बाबा हे अशें अशें आमी करता म्हणून कितें तरी जायना फाल्यां सकाळीं ते आनी तुमी खंय तरी दुसऱ्या प्रोजेक्टाक यूज करूं शकताले। म्हाका सांग एक तर आमकां एक पयलींच कमी पडटा उदक तितून करून जर ते प्रत्येक प्रोजेक्ट हाडून जर हे करता